आमच्या कडेन 150 बशी उण्यो आसात। त्या भायर शाळा कडल्यानूय बसीची मागणी वाडटा। पावण्या पावण्यार ह्या बसीचो उणाव भरून काडटले। हे काम एकदम जावप शक्य ना। केंद्रांतल्यान आमकां 500 बसी येवपाच्यो आसात। हे विशीं बसका जावपाची आसा। अशें कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकर हांणी पत्रकारां वांगडा उलयतना सांगलें। पळण्या बसीचे बदला नव्यो बसी हाडपा विशीं उलयतना जायते बसींनी किलोमिटराची मर्यादा हुंपला। 15 वर्सां पोरण्यो 55 बसी आमी स्क्रॅप केल्यो। फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर आनीक 25 बसी स्क्रॅप जावपाच्यो आसात। जेन्ना आमी बसी दुरुस्तीक धाडटात तेन्नाच रोखडे लोक फोन मारून बस बंद जाल्या म्हूण बोवाळ मारतात। आमी ऑर्डर केल्ल्यो 100 ईव्ही बसी हळूहळू पावपाक लागल्यात। डिसेंबर मेरेन सगळ्यो 100 बसी गोंयांत पावतल्यो। पूण पेडण्या सारकिल्ल्या वाठारांनी हे ईव्ही बसी व्हड आशिल्ल्यान ते रस्त्यार आडखळटात आनी त्या खातीर पोरण्यो बसी घालपाची मागणी थळावे आमदार करतात। वेर्णा 50 डिझेलाच्यो बसी बांदपाक दिल्यात। पळोवणे वेळार तातूंतली एक बस बांदून तयार जाला अशें दिसून आयलां आनी ती बस फुडल्या 3 दिसां भितर हाडटले। पूण ह्यो बसी गोंयांत न्हय जाल्यार आंतरराज्य मार्गाचेर येरादारी खातीर वापरतले अशी माहिती कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकर हांणी दिली। थोड्यो बसी आमच्यो तेंचे किलोमिटर सुमार जाल्ले कडेन आसा। थोडे आमचे आतां 15 वर्सां जातकूच ते स्क्रॅप करपाक जाय। खुबश्यो बसी आतां आमी लास्ट टायम आमी जवळ जवळ 55 बसी आमच्यो स्क्रॅप जाल्यो। आतां आमच्या फुडल्या ह्या 2 म्हयन्या भितर आनी 25 बसी स्क्रॅप जाता। सो त्या बसी थोड्यो कश्यो आसता आमच्यो बसी प्रत्येक रुटाचेर चलता। आतां आमी समज फॉर एग्जांपल आमकां आतां फाल्यां 2 बसी आमच्यो रिपेर करपाक जाय रोखडे लोकांचे फोन येता आमची सायडीची बस बंद जाल्या म्हणून। सो लोकूय पाशस ना लोकांक रोखडेच चॅरमॅनाक फोन की बस बंद जाली आमची। पूण आमी एक्चुअली ती रिपेरी करपाक दवरलेली आसा। तेचे बारीक बारीक अशे व्हडले आसता ते आमचे मॅकॅनीक आमचे मडगांव डेपो आहा, आमचे पर्वरी डेपो आहा, आमचे पणजी डेपो आहा, सगळे कडेन आमी डेपो आसा। ती 100 बसी येवपाच्यो थोड्यो कडेन येत आहा आमच्यो। आमी तो डिसेंबर पर्यंत सगळ्यो बसी येतल्यो। मागीर आमी हळू हळू आतां आमच्या आतां ते पळय सकाळीं म्हाका एक आमदारान फोन केला की थंय ईव्ही बसी घातली आमचे पेडण्या। पूण तो म्हणटा ईव्ही बस नाका म्हणटा तो कित्याक आमचे तो रिमोट एरियान व्हडल्यो बसी वचना म्हणटा तो ते पयलींचीच घाल म्हणटा। 50 बसी आमी बांदपाक दिल्या डिझल डिझल त्यो आमच्यो काल आमी इन्स्पेक्शन केला हांगा वेर्णा आनी तितून एक बस बांदून रेडी जाला ती आमी आतां फुडल्या 2 दिसां हाडटले। कमीत कमी 50 बसी आमच्यो नव्यो डिझल बसी त्यो आमचे इंटरस्टेट चलोवपा खातीर इंटरस्टेट। त्या भायर आमकां स्कुलांचो डिमांड आहा। सो स्टेप बाय स्टेप एकदम जायना तें। सद्या आमच्यो त्यो 50 डिझल घेता आमी त्यो आमचे इंटरस्टेट म्हणजे आमच्यो चडश्यो हुबळी बेळगांव बॉम्बे पुना बेंगलोर ह्यो बसी आमच्यो चडश्यो पोरण्यो जाल्ले कडेन आमचे ते बंद आसा। सो ह्यो 50 बसी आमी ते इंटरस्टेट रुटाक घालतात। ते सगळे प्रॉफिटेबल रूट आमचे। सो थंय ते हे आमचे चलपा जाय बरे रूट आहा ते आमचे बंद आहा अशें प्रॉब्लेम जाले कडेन। सो स्मार्ट सिटी अंडर 48 बसी आमचे पणजे चलता सगळे आनी लोक खूश आहा बरे सर्वीस मेळटा म्हणून। इवन आतां आमकां अंडर IT हेज्या मार्फत आमकां बसी मेळपाच्यो। सो 500 बसी मेळ्ळे ऑलमोस्ट आमचे गोंयचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले। 500 अश्यो म्हणल्यार त्यो तेंची आतां मिटींग जावपाची आहा फायनलाच जावना।